हणजुना घडिल्ल्या भांगराच्यो वस्ती चोरी प्रकरणात एक महत्वाची बातमी मुखार आयला। अपघातात मरण आयिल्ल्या चेस्टर विन्सेंट रॉड्रिगीस हाचे सुमार 8 लाख रुपयाचे भांगराच्यो वस्ती चोरपाचो आरोप आशिल्ल्या पीसीआर ड्रायव्हराक जामीन मेळ्ळा। 25 जानेवारी हणजुना वाठारात कारचो झाडाक नेटान धपको बसून गंभीर जखमी जाल्ल्या रॉड्रिगीसाक हॉस्पिटलांत व्हरतना ही घडणूक घडली असो आरोप आसा। उपचारा वेळार रॉड्रिगीसाक मरण आयले। मजगती हणजूण पुलीस हे प्रकरणाची फुडली चौकशी करतात आणि जामीन मेळ्ळ्या उपरांत लेगीत चौकशी प्रक्रिया चालू उरतली अशी माहिती मुखार आयला। पळयात। नमस्कार युवकार। काल शुक्रारा अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या पीसीआर व्हॅनीचो जो ड्रायव्हर साईश पार्सेकर हाका अंजुना पुलीस गोल्डाच्या चोरयेच्या प्रकरणात अटक करता आणि आयज जेन्ना ताका म्हापशेच्या जेएमएफसी कोर्टान रिमांडा खातीर फुडें प्रोड्यूस केलो वयता तेन्ना कोर्ट जो आसा जेएमएफसी कोर्ट म्हापसा जो जावन आसा हो ताका बेल दिवन ताचो ह्या केसींतल्यान सुटाव करता। पुराय बातमी अशी जावन आसा म्हटल्यार 25 जानेवारी 2026 अंजुना गांवांत फातोडेचेर एक एक्सिडंट जाता आणि ह्या एक्सिडंटान चेस्टर रॉड्रिगीस नावाचो मनीस इंजर्ड जाता। तेन्नाच थंय स्पॉटार जी आसा ती अंजुना पुलीस स्टेशनाची पीसीआर व्हॅन पावता आणि हातूंतलो जो साईश पार्सेकर आसा हो पीसीआर व्हॅनीनूच चेस्टर रॉड्रिगीस आसा हाका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट करता। फुडें अशें जाता तें म्हटल्यार चेस्टर रॉड्रिगीस जो आसा तो मेजरली इंजर्ड जालेल्या कारणान तो फुडें मरण पावता आणि त्याच्या आंगावयले जे भांगर जे एक गोल्ड चेन आशिल्ली ती पुलीस जी आसात ते त्याच्या फॅमिलीक हँडओव्हर करता। आता दुसऱ्याच दिसा 26 जानेवारीक चेस्टराची फॅमिली येता आणि अंजुना पुलीस स्टेशनान एक कंप्लेंट फायल करता आणि ती कंप्लेंट अशी जावन आसा म्हटल्यार चेस्टराच्या आंगावयले अराउंड 7 ते 8 लाखाचे भांगर जे आसा ते मिसिंग आसा। हे भांगर त्याचे ब्रेसलेट हातीतलो त्याचो ब्रेसलेट जावन आसलो आणि बाकीचे त्याच्या आंगावयले जे भांगर ज्याचो कॉस्ट 7 ते 8 लाख जावन आसा हो मिसिंग आशिल्लो आणि प्रायम सस्पेक्ट ते ह्याच पीसीआर व्हॅनीचो जो ड्रायव्हर साईश पार्सेकर जावन आसा हाच्या नावान ते कंप्लेंट दिता। आता ही कंप्लेंट जेन्ना 26 तारखेक ती फॅमिली करता ती कंप्लेंट जी आसा ती 7 फेब्रुवारीक जी आसा ती रजिस्टर केली वता आणि काल शुक्रार दिसा साईश पार्सेकराक अंजुना पुलिसांकडल्यान अरेस्ट केली वयता। आयज जेन्ना ताका जेएमएफसी कोर्ट म्हापसान रिमांडा खातीर प्रोड्यूस केल्लो तेन्ना ताचो साईशाचो जो एडवोकेट मायकल नाझारेथ जावन आसा तो असो आर्ग्युमेंट दवरता तो म्हटल्यार जेन्ना फॅमिली जी आसा ती 25 तारखेक कंप्लेंट दिता तेन्ना 10 दिसांचो डिले 7 फेब्रुवारी पर्यंत डिले करून ही जी केस आसा ती अशीच दवरली। अशीच जेन्ना ही कंप्लेंट केली गेली तेन्नाच साईशाच्या नावान नोटीस काडपाक आयली आणि साईश जो आसा तो ह्या केसीनूच पुलिसांकडे कॉपरेट करतालो आणि तशीच आनी एक ग्राउंड जावन आशिल्लो तो म्हटल्यार जेन्ना हो इन्सिडंट घडलो तेन्ना साईशा बरोबरूच पीसीआर व्हॅनीन आनी 4 जाणूय आशिल्ले। सो ह्या सगळ्या ग्राउंडाचेर आयज जेएमएफसी कोर्ट म्हापसाद्वारे साईश पार्सेकर जो सस्पेक्ट ह्या इन्सिडंटान जावन आशिल्लो हाका बेलीचेर ह्या केसींतल्यान सुटाव मेळटा। तर हांगासर मुद्दो असो जावन आसा म्हटल्यार जर हे भांगर साईशान काडूना जाल्यार हे भांगर काडले तरी कोणी आणि हेचे भांगर जे चेस्टराच्या आंगावयले 7 ते 8 लाखाचे भांगर ना जाले हे गेले तरी खंय हो हांगासर व्हडलो प्रश्न ह्या स्टोरीन जावन आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वीणा मांद्रेकर, अंजुनच्यान।